I'm willing to bet that you'd like to see happen to today's politicians and government officials what happened to St. John of Capistrano, a Franciscan of the 15th century. Hello, this is Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer. St. John was a lawyer who became a government official in his Italian city. As a result of hostilities with a neighboring city, he was thrown into prison where he experienced a deep conversion. Now be honest, wouldn't you like to see some of our leaders hauled off to prison where they too would undergo a deep conversion? For St. John, this conversion led him to become a Franciscan and one of the greatest preachers of his time. Here are some words of his. Those who are called to the table of the Lord must glow with the brightness that comes from the good example of a praiseworthy and blameless life. They must completely remove from their lives the filth and uncleanness of vice. Their upright lives must make them be the salt of the earth for themselves and for the rest of the human family. The brightness of their wisdom must make them the light of the world that brings light to others. Jesus declared, "You are the light of the world." Now a light does not illumine itself, but instead it diffuses its rays and shines all around upon everything that comes into its view. So must it be with your glowing lives. Those are good thoughts from today's saint, and a reminder to us that we're only able to be the light of the world because we regularly draw near to the table of the Lord, where we're fed with Jesus' body and blood and become one with Him. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
Steva, sasnak no matuka, soles porai Steva, sasnak no matuka, tu boito, tu putila, tu ciboima, soglia fatta, tu boito, tu putila, tu ciboima, soglia fatta, soles porai Steva. Sasnak no matuka, soles porai Steva, sasnak no matuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव मागीर मोगाचो येवकारी आयच्या मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ली एलिस दकुन्या आयज तिच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून ट्रिजा गामा हिच्या ओतम्या पासत देवान तिकाय सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ते आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. एंटनी फेर्नांडीस, नेविल कार्डोजो, सेंड्रा फेर्नांडीस, सायरस फेर्नांडीस आनी पर्ल मास्करनस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच शोगन आनी एस्ट्रिया आपली बरे भलायके पासत मागूंक लायता. ह्या सगळींची बरी भलायकी सोदतात. भो करून जी कोण कोवीड पिडेन आसात तांकां सगल्यांक देवाचो हात लाय म्हूण आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देवान आमकां वेळ दिल्लो आसा आनी हो वेळ काळा प्रमाणे मांडून घातला, म्हयन्या प्रमाणे घातला, वर्सां प्रमाणे घातला, सुमाना मांडून घातल्यान. पूण तातूंत भितर एक खेरीत वेळ आसा ताका आमी म्हणूंक जाता सोयेग हो ऑपॉर्च्युनिटी जो एकेच पावटी येता आनी मागीर वेता. आनी त्या वेळार आमी आमचो निर्णय आमचें डिसिजन घेवंक जाय. असलो वेळ आमच्याय जिवितांत देवान जायते पावटी घडये दिला आसतलो. आमी देवाक आर्गां दिवया. पूण असल्या वेळाचो आमी फायदो काडूंक थोडे पावटी चुकल्या. आमकां मेळ्ळले सोयेक घडये आमी विबाडल्यात आनी मागीर आमकां बेजसांव जाला. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपुद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंगवार मरी सगळ्या दिवटां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण रातून मागता. सुरपुद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा, सुरपुद्वेदार बापा, सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोमयाचो कोयती तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलीं जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच कालती जायात, दुलोप आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बानपासान
सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सोगल्यां वयर, सोगल्यां भितर आनी सोगल्या सोवे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. तुजें वडपकार. आमचो जबाब जातलो, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. आनी एकदां म्हणुया, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दोरया वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवंक पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशांक. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या चडवंडरा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसतात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जेकोबाच्या देवा. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. Sui Sorvespora, sui Sorvespora, sui Sorvespora, sui Sorvespora, sui. बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राज्या कूट तुवें ल्हानाक उक्तें केल्या. Sui Sorvespora, sui Sorvespora, sui Sorvespora, sui Sorvespora, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजून लोकांक म्हणलें, उस्तुमतेतावन एक कूप चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणी तावन वारें मारतूच तुमी म्हणटात गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मोळबाचें तोंड कशें पारखुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारखूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेत्ता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातान दीत आनी कोसाब तुका बोणकोणींत घालीत. निमाणी दमडी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आय सायबा, हें काम काल करूंक जाय आसलेलें. आय सायबा, हें आमचें न्हिवपाचें आसा तें पयर करपाक जाय आसलें. बेस्तीच रावलीं.
ह्या दिसांनी जेन्ना मदें पावस पडटा, मदेंच पावस पडनासतना रावता, हें घडये जायत्या शेतकामत्यांनी म्हणलां. वा आमीच जायते पावटी वेगवेगळ्या वेळार असलीं उतरां म्हणटा, आय सायबा हें म्हणूंक जाय आसलें, अशें हांवें म्हणूंक जाय आसलें, चुकलें. वा हांवें हे भाशेन करपाक जाय आसलें, चुकलें. भाव भयणीनो, वेळ आमकां सगल्यांक दिल्लो आसा. सुरवातेक म्हणलां तशें वेळ आमी एक सेकंड आसा, मागीर वरां आसात, मिनटां आसात, वरां आसात, सुमानां आसात, म्हयने, मागीर वर्सां आनी मागीर काळ आसा. आनी ते मुखार वचत रावतात. लिनियर टायम. ग्रीक भाशेन ताका क्रॉनॉस म्हणटात आनी आमी मागीर म्हणटा क्रॉनॉलॉजी. एका फाटल्यान एक ह्यो वस्तू घडत रावतात. जाल्यार देवाचो एक खेरीत वेळ आसा आनी ग्रीक भाशेन ताका कायरोस म्हणटा. तो वेळ तितलोच. खरें म्हणल्यार एक घडी. आनी ते घडयेर जें कितें करपाक जाय, जरी तर तें तुवें करूंक ना जाल्यार तें परतून आनी मेळोंक ना. मागीर आमी फकत इतलेंच म्हणूंक उत्ता, आय सायबा अशें म्हणपाक जाय आसलें, आय सायबा तशें म्हणपाक जाय आसलें. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत हें आमकां जायते पावटी घडलांच आसतलें. भाव भयणीनो, आयज जेजू हे फारिजेव जे आसले तांकां आनीक एक शिटकावणी दिता. जायते पावटी आमी आमचे भोंवतणी कितें घडटा तें पळोवन, वो वारें खंयच्यान मारता तें पळोवन कसली क्लायमेट जातली हें सांगूंक पावता. पूण जेजू जी शिटकावणी तांकां दिता ती रिडींग द सायन्स ऑफ द टायम्स. त्या काळाच्यो ज्यो घडण्यो आसात त्यो तुमच्यान पारखूंक जायना, तें तुमच्यान समजूंक जायना. देवाचो वेळ जो आसा, देव ज्यो सायन्स दिता वेगवेगळ्यो, त्यो तुमच्यान ओळखूंक जायना. आतां हो कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक चालू आसा. जायते पावटी अशें दिसता ह्या दिसांनी, कितलेय पॅन्डेमीक धाड, कितलेय व्हायरस धाड, मनीस जात सुदरपाचीच ना. म्हणल्यार देव जें कितें सांगूंक सोदता तें ही मनीस जात समजूंकूच सोदिना. मनीस जात म्हणटा तेन्ना घडये कीच जात न्हय, पूण तातूंतले थोडे मनीस जे आसात आनी भोव करून जांच्या हातान घडये पदवी आसा, जे समजतात आपूण देव म्हूण, जाणा जावनूय नको आसलेले भाशेन करतात. आनी हेंच आमकां काळ पारखूंक जेजू उलो मारता. भाव भयणीनो, हो काळ आमी पारखिता आसतना, पळयता आसतना बागेवन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन आमकां बरोसो संदेश दिता. कितें करचें आमी ह्या काळार. ह्या काळार खेरीत भाशेन आमी एकवटान येवचें. बागेवन पावलून सांगलां, ह्या काळार आमी खेरीत भाशेन सगल्यांनी एक जावचें, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, आनी सगल्यां भितर आसा तें सगळें सोमेस्तांचो बाप. आनी जरी तर आमकां सगल्यांक देव एक जावन रावपाक आपयता जाल्यार थोडेशे गूण आमकां दिल्यात. सदांकाल तुमी खालतीं जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेचीं, एकामेकाच्या मोगान लासात, आनी आत्म्यान दिल्लो हो एकवट शांतीचो बांदपास सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले त्रास घेयात. भाव भयणीनो, हे गरजेच्यो वस्तू. जरी तर ह्यो वस्तू आमी करिना, व हे गूण जरी तर आमी आपणावंक प्रयत्न करिना जाल्यार जायतें आमचें पिड्यार जावपाचें आसा. आनी देखूनच आमी मागीर म्हणटा आमी पयलीं अशें करूंक जाय आसलें. ह्या दिसांनी जेन्ना चळवळी सुरू जाल्यात आमच्या गोंयांत, आनीक मदेंच आमदार लोकां बराबर येतात, तेन्ना जाय तांचे प्रश्न. हे 40 जाण आसात तांणी पयलीं कित्याक तशें करूंक ना, आतां कित्याक मुखार सरल्यात ते, पयलीं कित्याक तोंड बंद करून रावलेले, जेन्ना हे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स जेन्ना पास जाले तेन्ना कितें कोत्ताले. साद्या उतरांनी ती घडी जेन्ना आयिल्ली ते घडयेर तांणी निर्णय कित्याक घेवंक ना, व ते घडयेर तांणी ते निर्णय घेवपाक जाय आसले, चुकले. आतां आय सायबा म्हणपाचो उगत आयलो. तर भाव भयणीनो, आमच्याय जण एकल्याच्या जिवितांत जायते पावटी आमकां खबर नासलेल्या वेळार, जशें ह्या दिसांनी आमी शुभ वर्तमान वाचलां, सगल्या वेळार जागृत रावात. खंयच्या वेळार चोर येतलो तुमकां खबर ना, खंयच्या वेळार खंयच्या दिसाक तो येतलो तो तुमकां खबर ना, देखून जागृत रावात.
आनी हीच जागृताय गरजेची आमी हे निर्णय घेवपाक. म्हणजे तो जो वेळ, ती घडी जाका आमी कायरोस म्हणटा, तो तुज्या जिवितान येता तेन्ना तो निर्णय त्या वेळार घेवपाक. आनी हें करपाक आमकां देवाचे कृपेची गरज, हें करूंक आमकां देवाचे घोटायेची गरज, हें करूंक आमकां देवाच्या आत्म्याची गरज. होच आत्मो, हीच घोटाय, हीच कृपा आमकां दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी ही घडी आमच्या हातांतली वचना जावं, पूण ही घडयेचो फायदो काडून आमचें जैत जावपाक आमी एकवटान फुडें सरूंक आमकां कृपा मागुया. आमचे दोन हात उबारून सगळेच पोराक पेटूया. आमचे डोळे उबारून देवावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा कडसान मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुज्याच बऱ्या पोडा. आमचे दोरात उबारून सगळेच पोराक पेटोया. आमचे डोळे उबारून देवावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा कडसान मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भावा भयणीनोय, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या रातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या नाके पयसो विचारला सोजपूत मान केलो. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या तुज्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. शांती करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणांक आनी सोमेस्त आमी जिवोवचे ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नाम येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसूची मोजाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसूची मोजाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचेर चो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची किरीत भाशेन आयज आमी उगडास करता. एलिस द गामा आनी तेरेजा, एलिस द कुन्या आनी तेरेजा गामा, तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ही एक घडी, जे घडयेर आमी फावो ते निर्णय घेवपाक जाय. वेळा वेळार देव ते आमकां दिता. चुकता तेन्ना थोडे पावटी परतून ती घडी आमकां दिता, तसो एक परतून दिता. जाल्यार आमी आमचें मन बदलूंक, वस्तू समजूंक आनी घोटायेन निर्णय घेवंक करपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशा नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे कडेन बगत आमी शिवंक येता. ती आमचे जखी आनी कास्त हाडीन आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तुंबो पवित्र संस्कारान तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता.
हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांक संस्कारांक घेऊन शपना म्हणतो शपना म्हणतो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तू म्हज्या काळजां तू म्हज्या काळजांत आसा म्हणून समज आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगळटा आनी आख्खोच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Surgi hundo Jesus bello amka oslo babonaslo amto Jesu jemonzalo amche apni bukit paulo Jesu winituje od moduka i ugrauta. Jesu winituje od moduka i ugrauta. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. करीत भाशेन मागुया. सगळे जे कोण बरे नात, हे पिडेक, कोरोना व्हायरस पिडेक जे कोण कश्टवतात तांचे पासत मागुया. सगळ्या हॉस्पिटलां पासत मागुया, दोतोरां पासत मागुया. भोव करून हॉस्पिटलांनी जे आमचे लोक आसात तांकां हाय चार्जीस करिना जावपाक, तांची समजून घेवपाक, परिस्थिती समजून घेवपाक तांचे पासत मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुझे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे एकाच दोरया देवा सगळी आंबुसुया. एकाच निस्तेवाची सेवा करूया. आता खातीर सांगातांचो
सोल